वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आयज 5 तारीख जुनाची आनी बो करून आख्ख्या विश्वांत आख्ख्या जगान सृश्टी विशीं आनी सृश्टीचो कुयदाद घेवपा विशीं सांबाळ करपा विशीं आनी सृश्टीन जें कितें निसंटोन जालां ताचे विशीं ही माहिती ही जागृताय हे अवेरनेस हाडपाक युनायटेड नेशन्स हो एक दीस खेरीत भाशेन वापरता वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. ह्या वर्साक वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पाकिस्तानान जाता आनीक ह्या दिसाचो ह्या इव्हेंटाचो थीम जो घेतलेलो आसा विशय घेतलेलो आसा तो म्हणल्यार इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और जनरेशन रिस्टोरेशन. जें कितें पाड जाल्लें आसा जाचें कितें निसंटोन जाल्लें आसा तें सगळें आतां भरून काडपाचो वेळ हो आनी हेंच ह्या एनवायरमेंट डेयाक खेरीत भाशेन हो संवसार युनायटेड नेशन्स हांचे काल समारंभता. तेच बरोबर आयच्या दिसाक डेकेड ऑफ एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन म्हणजे 10 वर्सां हो खेरीत वावर ही आख्खी सृश्टी नव्यान रचून हाडपाक नव्यान घडून हाडपाक हें सुरू जाता. भाव भयणीनो, अशें करता आसतना एक नदर मारीत जाल्यार आयज संवसारान कितें जाल्लें आसा, आयज आमचे पृथ्वीर कितें जाल्लें आसा. आयज एक 28 तरेची भिरांत आमकां लागलेली आसा. एके वाटेन गरमी वाडटा, ग्लोबल वॉर्मिंग. आमचे भोंवतणी क्लायमेट जो आसा तो चेंज जायत आसा. क्लायमेट चेंज जाता, दर्याचो लेवल जो आसा तो वाडटा. त्याच बरोबर कितले तरेची वादळ मळां, त्याच बरोबर दुयेंसां जी भितर सरल्यान हें सगळें आमकां दिश्टी पडटा आनी म्हणपाक जाता एक आख्खें मन धरून ह्या सगळ्या निसंटनाचो हो प्रभाव आमकां हो फोड जो मेळटा आयज एके भाशेन संवसार काबार जाता काय हें जायतीं जाणां आमी म्हणटा. तर आयच्या दिसाक जरी तर आमी परतून नव्यान बांदून हाडूंक सोदता जितलें निसंटन जालां, जें सगळें आमी पाड घातलां मनीस जातीन, तें परतून बांदून हाडूंक सोदता जाल्यार आयचें देवाचें उतर आमकां काय बरो संदेश दिता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता राफायल धर्मदूत, महाधर्मदूत तो राफायल धर्मदूत खेरीत भाशेन देवान पाठयलो. ताच्याच उतरांनी आमी आयकलां तोबीत हो मनीस जो सगळें बरें करतालो, भोव करून दुसऱ्या सवेन दया दाखयतालो, कोण मेलेत जाल्यार तांकां पुरपाक वेतालो, आपल्या जेवणा वेलो पासून उठून ह्यो बरी करणी ताची केल्ली आसा ताचेर देव नदर घालता आनी ताची एक परिक्षा करता. ताका कुड्डो केलो, ताचो वावर बंद पडलो. दुसरे वाटेन सारा जी कोश्टवताली त्या देंवचाराच्या प्रभावा खाल आनी लग्न जाल्ले पावटी 7 जाण पासून तिच्या न्हवऱ्यांक मारून उडयल्ले. आनी असल्या संदर्भान दुबाव विरीत लोक कितें म्हणटलो, लोक कितें उलयता, तेच बरोबर भितरली दूख एके वस्तरीची लग्न जावपाक वेता आनी लग्नाच्या दिसाक लग्न मोडटा हें आमच्यान समजूंक जाता. डिप्रेशन तिका कितलें जालें आसतलें. तर राफायलान सांगलां ते भाशेन तोबीत आनी सारा, तुका आनी तुजे सुनेक हें बरेपण दिवंक नव्यान तुमकां बांदून हाडूंक म्हाका देवान पाठयला. म्हणटच आयज आमी परतून देवा लागीं मागत आसा, आमचें निसंटन जायत आसा, आमी काबार जायत आसा, धाड तुज्या दुताक, यो परतून, कम बॅक टू दिस अर्थ आनी आमकां साल्वार कर. जाल्यार हो थीम जेन्ना घेतलेलो आसा इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, हें बांदून हाडूंक देव पयलो आपणाचें पावल मारलांच. हो भावार्थ आमकां आसूं दी. देवान आपलें पावल मारलां आनी देवान आपल्या दुताक धाडला. देव आमचे मदें आयिल्लो आसा. खंय आसा, कसो आसा, कोणा विशीं आसा हें आमकां घडये खबर ना. राफायल जेन्ना आयिल्लो तो आपूण आंज बडवो राफायल म्हूण तोबियासा बराबर वचूंक ना. तो गेल्लो आपूण आजारियस जावन, एक बेस्तो सादो मनीस जावन, आनी सादो मनीस जावन हें सगळें ताणें ताका आदार केलो. मजुरी घेवपाक न्हू, पूण देवान जें कितें करूंक ताका धाडलां तें करूंक. आयज असले बडे दूत देवाचे आमचे मदें आसात. हो आदार आमकां करपाक नव्यान हें आमी बांदून हाडूंक आख्खो संवसारभर. तांकां घडये आमी आतां ओडकोना आनी तांकां ओडकोपाची घडये आमकां गरज ना. पूण जो वावर देवान आमकां करपाक दिला हें बांदून हाडूप, नव्यान बरें करप, पेकोवणी दिवप, हें करूंक
जाल्यार ताचो फायदो आमी घेवंकूच जाय. तर असल्या संदर्भान आमी कितें करपाचें? जरी तर देव आमचे वरवीं हो वावर करूंक सोदता जाल्यार आमी उदार जावंक गरज. ही एक विधवा, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी तिची खबर आयकुल्या. जेजू सगळें लागीं तावन तेळून पळयतालो आनी हे वस्तरेन हे विधवेन फकत 2 सुकुल्ले नाणे घातलेले. दुसरे जे असले गिरेस्त मनीस असले कितले दुडू घालताले. भोव करून जेजू थंयसर आसा हें जाणा जाल्या उपरांत आमच्यान समजूंक जाता जे कोण गिरेस्त मनीस असले तांणी कितें केलें आसतलें. जेजू पळयता म्हणटच सदां घालपाचे असले वो अर्शी घालपाचे असले ताच्याहून पासून सुबेज जेजूक दाखोवनूच जेजू पळयता तेच भाशेन घातले आसतले. जाल्यार ही विधवा तिका पडूंक ना जेजू पळयता काय ना पळयता. आपणा लागीं इतलेच आसात 2 नाणे आनी जेजू समजून घेता. हे तिच्या जेवणा खाणाचे तेचे गरजेचे सगळें जे आपणा लागीं आसलें तें तिणें घातलें. तें जेजूक दाखोवंक घालूं वो बेश्टें जेजू नको आसतना घालूं, पूण आपणा लागीं जें कितें आसलें तें धर्म पेटीन घातलें. जेजू ही तिची करणी मानून घेता आनी तिची तोखणाय करता. सगळ्याहून चड तिणें घातलें जरूय तें सगळ्याहून थोडें. आयज भाव भयणीनो आमचे लागीं जायतीं देणी आसात. देवान घडये आयज आमकां गिरेस्तकाय दिल्ली आसा. देवान घडये आयज आमकां जमीन दिल्ली आसा. देवान घडये आयज आमकां गूण दिल्ले आसात. देवान घडये आयज आमकां उलोवपाक बरोवपाक जायते गूण दिल्ले आसात. कितें हांव दितलो आयज हो संवसार ही पृथ्वी नव्यान बांदून हाडून आमचे ह्या पृथ्वीचे इकोसिस्टम्स जे आसात ते नव्यान रेस्टोर करूंक परतून बांदून हाडूंक म्हज्यान कितें करूंक जाता? सगळें पाड पडलां, सगळें निसणटोन जालां. अशें जायते पावटी आमी सगळीं फाटीं सरता. हांव करतलो तें कांयच न्हू, कितलेंय केल्यार कांयच जावचें ना हें मन आयज आमी घेतलेलें आसा जायत्या जाणांनी. जाल्यार देख आमकां एक ल्हान सुपुल्ली वस्त जी तुज्यान बरी करूंक जाता ती गरजेची. एवरी लिटल थिंग दॅट यू डू फॉर एनवायरमेंट मॅटर्स. आनी भोव करून ह्या आयच्या संदर्भान जेन्ना आमचें निसणटोन जायत वेता, आमीच केल्ल्या करण्या वरवीं आमचें पाड जायत वेता जाल्यार आमीच केल्ल्या ल्हान ल्हान सुपुल्ल्या वस्तू वरवीं तें बरें जावंक येता. असल्या वेळार घडये आमकां ताळणी येतली म्हणून हें निसणटोन कोणें केलां? जे कोण पॉलिटिशियन आसात तांणी केलां, जे कोण क्रॉनी कॅपिटलिस्ट आसात तांणी केलां, वा जे कोण व्हडले उद्योगपती आसात तांणी केलां. अशें म्हणपाची ताळणी आमकां येतली आनी आमी ल्हान ल्हान बारीक वस्तू करता जाचे वरवीं हो संवसार पिड्ड्यार जाता तें घडये आमी कुशीन घालूंक पावतले. जाल्यार ही जबाबदारी आमी सगळ्यांनी घेवपाची गरज. कित्याक ह्या संवसारांत आमी आसा ती एक एकली नांव इंडिविज्युअल्स कशी ना, आमी एक समुदाय कशी, एक कम्युनिटी कशी आसा. आनी हेच पाप साहेब आमकां उलो मारून आपयता. आमी एक कम्युनिटी कशी, हो संवसार आमचें सार्वीक घर, ही प्रितूम आमचो कॉमन होम हें जाणा जावन एक एक वायट वस्त करता ती हे प्रितूमेक माल पडटा, ह्या आमच्या एनवायरमेंटाक माल पडटा. जाल्यार एक एक बरी वस्त जी आमी करता, ल्हान ल्हान वस्त, एक झाड रोवपाची, एक निवळसाण करपाची, आमचीच भोंवतणी आमी निवळ दवरपाची, आमचो जो कोयर आसा तो ह्या वाटेन त्या वाटेन उडयनासतना तो बरे भशेन ट्रीट करपाचो. ह्यो ल्हान ल्हान बारीक बारीक वस्तू करतात त्यो हो संवसार नव्यान बांदून हाडपाक जायतें व्हडलें काम करतलो. तरी कृपा आमकां मागुया आमी उदार जावंक. आनी त्याच बरोबर देव जें कितें आमकां करता वो देवान आमचे पासत जांकां पाठयल्यात तांचे सांगाता आमी हो बरो वावर करून आमचो हो इकोसिस्टम नव्यान रिस्टोर करूंक, नव्यान बांदून हाडूंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया.